देव बरी सांज आवडेता ही कार्यावळ कोंकणी उलय लंडन फुलोय आयकणाऱ्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी साऊथ आफ्टन UK। हांव सूचना तुमच्या मुखार घेवन येता म्हजी दुसरी कविता जाचें नांव जावन आसा इश्टीण। आमच्या दोळ्याक दोळे मेळ्ळे वर्स तें 2004। हांगा कित्याक कोण हें कितें हें होच विचार। मागीर कळ्ळें की ही आमच्याच बरोबर कामाक आयिल्ली नवी नार। आमचें उलोवप जालें, सदांच मेळप जालें आनी केन्ना आमी घट इश्टिण्यो जाल्यो कळ्ळेंच ना। स्वभाव ताचो मनमेळावू तसोच दयाळू, सगळ्यांक तें प्रिय अशी म्हाजी इश्टीण। सदांच म्हाज्या फाटीं उबें रावता, म्हाज्या सुखदुखांत साथ दिता। म्हाज्याहून कितक्याच वर्सांनी ल्हान पण संवसाराची रीत म्हाका शिकोवन दिता, ती म्हजी इश्टीण। सगळे म्हणटा जाचो कोण ना ताचो देव आसा आनी खरेंच म्हाका हो देवान दिल्लो उपहार आसा, ती म्हजी इश्टीण। केन्ना स्वताचो आपलो करचो ना तितकें ताणें केलें, ती म्हजी इश्टीण। हांव बरें ना जाल्यार धांवून येता, म्हाका दूख जाल्यार तेंवूय रडटा। म्हजो राग सदांच तें झेलता, म्हजें उतर तें सदांच पाळटा, ती म्हजी इश्टीण। मागता देवा लागीं दवरूंक आमची ही इश्टागत सदांच अशी आनी सांगता तुमकां सगळ्यांक की दवरा तुमची इश्टागत अशीच। कोण जाणा फाल्यां आसत वा नासत। थँक्यू।